श्रीपाद भाऊजींक जेन्ना आयुष मंत्रीपद आणि राज्य मंत्रीपद संरक्षण राज्य मंत्रीपद दिलें तेन्ना नक्कीच माननीय मोदीजीन गोंयाची शान जी आसा वाडयल्ली आसा, गोंयचेर जबाबदारी दिल्ली आसा. आमचे गोंयचे प्रायोरिटी इश्यू मायनिंग आसतलो, म्हादई आसतलो, उरलेले फंड्स गोंया खातीर जाय, हे सगळे इश्यू जे आसतले हे भाऊच्या मार्फत नक्कीच आमकां फॉलोअप करपा खातीर बरें पडटलें. आमी थोड्याच दिसांनी हे इश्यूज जे आसा हे थ्रू श्रीपाद भाऊच्या थ्रू आमच्या सगळ्या कन्सर्न मिनिस्टर कडेन आमी फॉलोअप करतले. काही तांच्या मनाचे काही इच्छा उरिल्ली आसतल्यो आणि कदाचित तांच्या मना वचून त्याची इच्छा पूर्ती करपाक लागून आमकां एक साधन बदललें आसतलें आणि म्हणून हे मंत्रीपद जे डिफेन्स जे आसा एडिशनल ते कदाचित दिल्लें आसतलें. हांव ह्या दिसांनी आमी गोंयच्या विकासाक जे कितें वेळ आसतलो, जे कितें काम आसतलें हे गोंयच्या लोकां खातीर आनी गोंया खातीर निश्चितपणे आसतलें. तातूंत बात दुबाव ना. घुसखोरी तर कितें करतले घुसखोरी जी जाता आज आतंकवादी वेगवेगळ्या पद्धतीने अजून काही हांगा आसतले काश्मीरचे काही भाग आसतलो त्या संदर्भात जी काही स्ट्रॅटजी आसा ती स्ट्रॅटजी सरकार चालू केल्ली आसा की घुसखोरी बंद जावची आणि जो हांगा देशांत जे काही असे विघातक शक्तीचो काम करतात तांचेर अमल करपाचें काम सरकारान केलें. आयुष्मान भारत प्रोजेक्टा सकट जवळ जवळ आयुष मंत्रालयाची जबाबदारी 12,500 वेलनेस सेंटर देशात आयुष्याची जातली. तर 1,12,500 हे सगळं हेल्थ आणि आयुष संबंदीत जातले. 12,500 कोटी आमकां मेळिल्लो आसा. प्रत्येक तालुक्यात आमी अशें आयुष वेलनेस सेंटर जे आहा तातूंत सगळे तरेच्यो म्हणजे प्रायमरी हेल्थ सेंटर न्ही, आयुष वेलनेस सेंटर तातूंत सगळ्यो सुविधा आसतल्यो, टॅक्नॉलॉजी आसतली आणि उपाय ते सगळे म्हणजे आमी 12 आमच्या तालुक्यात प्रत्येक हातूंत एक सेंटर ताबडतोब वेगळं म्हणजे जे चालू बजेट आहा ताच्या भायर अशे तरेचे एक वेलनेस सेंटर आमी उबे करता. डिफेन्सा अंडर या थँक्यू. डिफेन्सा अंडर कितें येवपाक शकता? ऑलरेडी फाटले प्रोजेक्ट आहा ते पेंडींग आमचे होणा हेलिकॉप्टर. हय ते सगळे आतां नवीन आशिल्ले कारणान आज तेजेर हांव भाशे करिना. ते मातशें शिकून घेता आनी ते बेगिना बेगीन ते कंप्लीट कशें जातले हो प्रयत्न आमचो आसतलो. 32,000 कोटीचो प्रोजेक्ट होल्डार उरलो. एक्झॅक्टली कितें जालें तें आतां नंतर भितर गेले नंतर डिफेन्स एक्सपी सारके गोंयान हाडपाक पळयतले. हय जें कितें गोंयच्या हितांत जें कितें आसा तें आमी करूंक शकता. ते खंय तरी सांगपाची गरज ना. ते आमी गोंया खातीर हाडपाचो प्रयत्न करता.